न्हिदूंक वेच्या आदीं मागणें. अंतस्करणाची मोटवी झडती कर, दूख धर, बोगसाणें माग आनी निचेव कर. ही मागणी म्हणयेत. ये म्हज्या देवा, सुरू तावन आनी सड करून आयच्या दिसा तुवें म्हाका केल्ल्या सर उपकारां पासत हांव तुका अर्गां दितां. आयच्या दिसा हांवें केल्लीं पातकां आनी सुखी हांवें पळोवंकू म्हाका उजवाड दी. तांची खरी दूख धरूंकू म्हाका कुरपा दी. आयच्या दिसा चिंतनेन, शब्दान, करणेन या सोडणेन म्हणजे करिजे जाल्लें खंयचीय कायदेचें काम करिनासतना देवाक तुवें अपमान केलाय गी म्हणून तुज्या अंतस्करणाची तनकी कर. आनी दुखीचें विधान म्हणून तुज्या मरणाच्या घडये तूं आसले परीन चिंत आनी अशें माग. ये म्हज्या देवा, तूं जावन आसाय म्हजो आरंभ आनी म्हजो निमाण शेवट. मोर्न जावन आसा हांवें तुज्या लागीं येवंक वाट. म्हज्या तारकाच्या मरणाक एकवट जावन म्हजें मोर्न तुज्या हातांतलें हांव काण घेतां. म्हज्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा म्हणून आनी तुजे देव महिमेक फावो जाल्लो मान आनी नमस्कार म्हणून वळखतां. देवाचो आशिर्वाद माग. ये सौम्या, हांवें आतां घेवंक वेच्या विशेवाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हजे कुडीचें बोळ परतून हांव जडीशें कर आनी तुजी साकरी बरीकन करूंक म्हाका लाय. ये तुमी सुमेस्त भक्तांनो आनी बडव्यानो आनी सड जावन तुजे ये देवाचे माये आनी म्हजे माये म्हजे पासत विनंती कर. आयचे राती आनी सगळे म्हज्या जिणेंत आनी प्रत्येक जावन म्हज्या मरणाच्या वेळा म्हाका पावा. आमेन. तुजी आशिर्वादां वोत ये सौम्या म्हजे आवय बापयचेर, उपकाऱ्यांचेर, इश्टांचेर आनी म्हज्या दुस्मानांचेर सयत. समेस्त म्हज्या वडिलांक आत्मीक आनी संवसारीक राख आनी सांबाळ. दुर्बळ्यांक आनी पिडेस्तांक आनी तांच्या निमाण्या आटेविट्यांत आसल्यांक पाव. सर्व हेरेतिकांक आनी अनबावार्थ्यांक खरे समर्थीक वर्ती. ये काकुतीच्या आनी बऱ्यापणाच्या देवा, पुलगत्रींतल्या आत्म्यांक काकूत कर. तांचे कश्ट काबार कर आनी तांचे पैकी कोणा पासत हांवें प्रत्येक कर्ण मागसो म्हजो कायदो गी तांकां दी सस्नसो प्रकाश, विशेव आनी सूख. आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजी भक्तेपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना. देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. भाग्यवंती अंकवार मरी, सांत जुजे आनी सुमेस्त सांत भक्त आमचे पसत सौम्या कडेन मागून दीत. आयचे राती पातकांतलें आनी सर्व वायटांतलें आमकां निवारून दीत. आमेन. ये म्हज्या राखण भडव्या, म्हजी जतन कर. देवान निमियारलेल्या आयचे राती म्हजेर दोवळो दवर. तुमी सुमेस्त देवा गेल्या बडव्यानो आनी भक्तानो म्हजे पासत मागा. आमचो सोमी आमकां आशिर्वादून दी आनी सर्व वायटांतली आमकां राखून दी आनी अनंत जिणयेक आमकां पावोवन दी. आमेन. सरल्ले भावाताचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आड पडतस न्हीद येवच्या आदीं तुजो आत्मो देवाक ओपसून दी. तुज्या हातांत ये सौम्या म्हजो आत्मो ओपसून दिता. सौम्या जेजू म्हजो आत्मो काण घे. जेजू, मोरी आनी जुजे, हांव तुमकां भेटयतां म्हजें काळीज, म्हजो आत्मो आनी म्हजी जिणी. जेजू, मोरी आनी जुजे, म्हज्या मरणाच्या ओडींच्या वेळार म्हाका पावा. जेजू, मोरी आनी जुजे, तुमचे मोदकात सवस्कायेन मरोंक म्हाका फावो करा.
म्हज्या जेजू काकूत कर. मोरये जा म्हजी बचावी.